सुप्रीम कोर्टान आज एक म्हत्वाचो निकाल दिता आसतना गोंय सरकारान सुप्रीम कोर्टान दाखल केल्लेले SLP म्हटल्यार स्पेशल लीव पेटिशन हे रद्द केल्लेले आसा आनी हे पेटिशन गोंय सरकारान सुप्रीम कोर्टान घातलेले ते म्हटल्यार हायकोर्टान एक निकाल दिल्लो ते कलंगूट कांदोळी आरपोरा नागो आनी पर्रा ह्या 5 गांवांचे ODP कसलेच प्रकारचे बांदकाम करपाक मेळचे ना, थंय मंजुरी दिवंक शकता पूण बांदकाम कसलेच करपाक मेळचे ना. ह्या हायकोर्टाच्या निकालाचेर गोंय गव्हर्मेंटान सुप्रीम कोर्टान SLP दाखल केली, ती सुप्रीम कोर्टान रद्द केलेली आसा. याची पार्श्वभूमी म्हटल्यार कलंगूट कांदोळी आरपोरा नागो आनी पर्रा ह्या 5 गांवांची ODP तयार केल्ली. ही ODP 2 फावटी रद्दय केलेली सरकारान, मागीर परत एकदा ती ODP ओपन करून तेजो झोन चेंजींग करपाचो प्रयत्न केल्लो. त्याच ह्या मजगती ह्याच्या भितून कितें तरी इलिगलिटीज आसा, बेकायदेशीरपणां आसा हो गोवा फावंडेशनाक अशें दिसलें आनी गोवा फावंडेशनान ह्याच्या बद्दल केस फायल केल्ली हायकोर्टान आनी हायकोर्टान ही केस बरीच वर्सभर चल्ली आनी फाटल्या जानेवारी म्हयन्यात म्हणजे 23 जानेवारी 2025 ह्या दिसा हायकोर्टान डिस्पोजल करतना एक निर्णय दिल्लो, तो म्हटल्यार ह्या गांवां मदीं कसल्याच प्रकारचे बांदकाम करपाक येवचें ना. तुम्ही जरी मंजुरी दिल्या आसत बांदकामाक तरी बांदकाम कसलेच करपाक येवचें ना, जे आसा ते आसा जैसे थे असो एक निकाल हायकोर्टान दिल्लो. ह्याच निकालाचेर चॅलेंज करपाक गोंय सरकारान सुप्रीम कोर्टान SLP दाखल केल्ली. ती SLP आयज सुप्रीम कोर्टान रद्द केलेली आसा.